इंस्टॉलमेंट सुद्दां तेंचे कडेन जायना कित्याक एक घर मेळटा म्हणून आमी पयलीं स्टार्टींग आशेन गेल्ली सगळे कडेन पूण तो रेटी खबर नाशिल्लो थोड्यांक मार्केट रेट खबर नाशिल्लो की बाबा मार्केटान रेट कितें चलता पर स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी ते स्टार्टिंगाक जसो रेट मारला तो मारला पूण 48 46 टन तो मोठ्या मनशा खातीर सामान्य मनशा खातीर जायना तुम्ही जर बँके कडल्यान जर कितें मदत करता जाल्यार बरें आम्ही बँकेच्या लोकांकडून उलयता आयले तुम्हाला They have purchased the flat on auctions from the Goa Housing. That auction was on open auctions. Now there some of the people are finding the difficulty to get the loan, and there the request was to that we should talk with the certain bank so that the loan facility should be made available to them. That was the request. So we have informed them. We will try to convince the bank. Sometimes we will contact the bank and make the available the loan to those builders. They have to get the purpose order from us, then they will process it. But how long it will take? It is up to them. Bank. ऑर्डर देऊन त्यांना अजून Order are not issued because the auction is taken recently. That order allotment of the order is in the process. आयज आमी गोवा हावजींग बोर्डान परवरी आयज आमी एप्लिकेशन दिल्लें कारण आयज गोवा हावजींग बोर्ड आमच्या गरीब मनशाच्या पोटाचेर आयलो तर सांगपाक म्हटल्यार कितें आसा खबर जेन्ना डिक्लेअर केलो ऑक्शन म्हणून आसा त्या टायमार तेज्या पयलीं लोकांनी पयलींच एक वर्स पयलीं तयारी केल्ली की बाबा बिल्डिंगेन फ्लॅट आसा आपल्याक सगळ्यांक फ्लॅट मेळचे जे कोणाक घरां ना जे कोण भाड्याक रावतले तेंच्यांनी पयलींच तयारी केल्ली इनकम सर्टिफिकेट काडली रेजिडंट काडली सगळें केलें इनकम सर्टिफिकेटीक लिमीट दिल्ली 18 ते 40 हजारा भितर एक इनकम आसची म्हणून सो लोकांनी चिंतलें बाबा आमकां एक घर मेळचें म्हणून सो एक अपेक्षा धरून लोकांनी एक तयारी केली तेज्या उपरांत पेपरार डिक्लेअर केलें की ऑक्शन आसा आनी ऑक्शनच्या आर्टिकलाचेर अशें दिलें की पर स्क्वेअर मिटर 35,000 सो 35,000 पळोवपाक गेल्यार सामान्य मनशाक एक चडूच जाल्लो आसा तो मागीर ऑक्शन म्हणटकूच तो रेट वाडटात ऑक्शन म्हटल्यार कितें ऑक्शन हो सामान्य मनशा खातीर न्ही गरिबां खातीर न्ही ऑक्शन म्हणटा तो हो मोठ्या मनशां खातीर हांव कितें म्हणटा इफ समज त्या नंतर ऑक्शन म्हटलें न्ही जाल्यार इनकम सर्टिफिकेट कित्याक एनक्लोज करपाक आशिल्ली 18 ते 40 जाल्यार इनकम सर्टिफिकेट लावपाकूच नाशिल्ली लोकांक आनी त्रास जावपा नाशिल्लो कोणीय घेतलो आशिल्लो बारीक मनीस व्हडलो मनीस कोणीय घेतलो आशिल्लो सो आयज गोवा हावजींग बोर्डान अशें केलां की ऑक्शनाक जे 35,000 आशिल्ले पर स्क्वेअर मिटर ते 50,000 स्क्वेअर मिटर पडले लोकांक आनी आयज अशें जालां बँकेन जेन्ना लोन काडपाक गेले जे सामान्य मनीस आसा कित्याक कारण तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन पयशे ना न्ही सो ते आयज लोन काडपाक गेले तेन्ना तांकां बँक लोन दिना 25 लाखाच्या फ्लॅटाक ते फक्त 18 लाख 19 लाख दिता सो बाकीचे 7 लाख जे आसा पळय ते बारीक मनशाक आपल्या बोल्सांतून घालचे पडटा तुम्ही किती डिमांड करपाक आमचो एकूच डिमांड आसा की आतां ऑक्शन जावपाचें जालेंच हेजेर आमी आतां कांयच करपाक ना आनी हेज्या फुडें ऑक्शन जालें न्ही जाल्यार आमी सगळे जे लोक आसा पळय ते आडयतले पुढे ऑक्शन केलें तुमीच मरे ना ऑक्शन आमीच केला बरें आसा आमीच आमचेच लोकांक गरज रेट वाडयली न्ही ना कितें आसा खबर आहा 52 काय 54 कितें हे आशिल्ले बिडर्स आशिल्ले टोटल आशिल्ले ऑक्शनाक बशिल्ले ते सो तेज्या भितर 39 फ्लॅट्स आशिल्ले सो 39 लोकांकूच मेळटले आशिल्ले लोक कितें चिंत्ताले आपल्याक बाबा एक घर मेळचें लोक फाटीं फुडें चिंतना बाबा ऑक्शन रेट खंय पावलो सो एक आशा आशिल्ली लोकांक इतलीं वर्सां आतां सांगपाक म्हटल्यार हावजींग बोर्डाची बिल्डींग बरीच वर्सां स्टार्ट जाल्ली अडेच ते 3 वर्सां एक बिल्डींग कंप्लीट जाली तेज्या उपरांत लोकांक आशा वाडली की आपल्याक घर मेळटलें तेंच्यांनी ऑक्शन वाडयलें सो तेन्ना लोकांक कांयच कोणाक लोन मेळटलो जेन्ना बँकेन गेली पळय खरी परिस्थिती लोकांक कळ्ळी बाबा लोन मेळना म्हणून त्या टायमार लोकां कडेन 500 लाख बोल्सान नाशिल्ले त्या खातीर आमी हावजींग बोर्डा कडेन एकूच डिमांड करता की बाबा ऑक्शन जावपाचें जालें आतां तेंचो पयलींचो प्रोसेस कितें आशिल्लो लॉट सिस्टम आशिल्लो त्या टायमार हावजींग बोर्ड कितें करताले बँक ते रिकॉग्नायज करून ते रिकमेंड करून आमकां फायनान्स करताले आनी इन्स्टॉलमेंट मंथली EMI म्हणून भरताले ते पण आतां ते आवटरायट म्हणटा डायरेक्ट बँक तुमीच करपाचें पण बँक लोन दिना कोणाकूच तेजो व्हॅल्यू रिपोर्ट कमी जाता न्ही सो तो लोन मेळना कारण त्या खातीर आमची एक डिमांड आसा की हावजींग बोर्डान जे पयलीं आशिल्ले पळय ते पयलीं तांचो लोन दिताले पळय ते तशेंच तेंच्यांनी दिवचें आनी जे 25 डेज कितें लिमीट दिला पळय बँकेचो लोन प्रोसेस करपाक तो मातसो वाडोवचो